सातोलेच्या पयल्या दिसा सकाळीं पुनर्चोवन सावन जेसू पयलो मारिया मागदालेनाक दिश्टी पडलो। तिचे वेले 7 देंवचां ताणें काडलेले। तिणी वचून ताच्या बरोबर आसलेल्यांक आनी आतां दूख करून रडटल्यांक तांकां कोडीत केलें। पूण तो जीव आसा आनी तिका दिश्टी पडला म्हूण तांणी आयकूनय सोत मारलें ना। हाचे उपरांत तांच्या भितरले 2 जाण एका गांवांत चलून वेताले। दुसरें एक रूप घेवन तो तांकां दिश्टी पडलो। ताणें येवन हेरांक सांगलें, पूण हाजेय ताणें सोत मारलें ना। शेकी 11 जाणांक जेवता आसतना तांकां तो दिश्टी पडलो आनी आपूण पुनर्जीवन जाला म्हूण दोळ्यांनी देखल्या तांच्या पोऱ्यान ताणें सोत मारूंक घेतलें ना देखून तांचो विस्वास आनी काळजाची दारुणाय ताणें तांच्या तोंडार मारली। आनी ताणें तांकां सांगलें, आख्या संवसाराक वचात आनी सगल्यो रोसणेक शुभ वर्तमान परगटात।